दुसरी गजाल जी मोठी सामकी बोवाळ चल्ला सध्या गोंयभर लौकीक तो म्हळ्यार एसटी पॉलिटिक्साचो. एकोडेच्यान उटा आसा, प्रकाश वेळीप आनीक विश्वास गावडे हांणी घेतिल्ली सामकी पॉवरफूल प्रेस कॉन्फरन्स आनी दुसरे वटेच्यान तर बीजेपीन आपल्याले एसटी मोर्चाचे लिडर कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज हाडून पत्रकार परिशद सुरू केल्या. आनी त्याच हातूंत भितर आतां रावंड टेबल स्टार्ट जावचे पयलीं तूं म्हाका सांगतालो की गोविंद बाब गावडे हांणी एक स्टेटमेंट दिलां डिफेंडिंग प्रकाश वेळीप आनी तो गट. हें खंय वतलें राजकारण अशें दिसता तुका? हेजे एसटी समाजा मदींच सद्याचें एक सामकें धुमशान चालू जालो पळय, हें खंय वतलें? आमी पयलीं म्हणटाले ते डिविजन आहा म्हणून एक्झॅक्टली आमी म्हणजे ते समाजा मदीं दोन ग्रूप आहा वा दोना परस चड ग्रूप आहा अशें आमी पयलीं जेन्ना गोविंदाचो तो विशय येयल्लो पळय न्हू आनी उटान स्टेटमेंट बी केल्ले तेन्ना आमकां ते दिसून येतालें, कारण स्टेटमेंट तशें येवपाक लागले दुसरे ग्रुपा कडल्यान. आतां गोविंदाक ड्रॉप केल्या उपरांत उटा ओपनली येवनासलो, तेंच्यांनी स्टेटमेंट करूं नासले. पण फाटले फावट तेंची ती केस चालू आसली रेजिस्ट्रेशनाचेर आनी ते प्रेजिडेंट बी टर्म ऑफिस बेरर ते टर्म्स ऑफ तेंचे एलिजिबल टर्म्स सोंपोवन ते एक्सीड जाला म्हणून तेंचे ते आनी ते लिगल हितून बसना. सो तेजी केसीचो रिजल्ट जालो, कांय टायमा खातीर ती स्थगीत दवरल्या ती कामां तेंची. सो तेजे उपरांत उटाची प्रेस कॉन्फरन्स जाल्या, नॉट टू सपोर्ट गोविंद बी अशी तेणी आपले मुद्दे मांडपाक तेणी सरकाराचेरूय आरोप केला आनी सरकाराक वॉर्निंगूय दिल्या की हे जर बंदी आतां काडली ना जाल्यार 27च्या इलेक्शनाक जेन्ना बीजेपी दारान येतले आनी आमी जाप विचारतले, परिणाम भोगचे पडटले, हे सगळे स्टेटमेंट केल्या. तेजेर केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक बीजेपीची प्रेस कॉन्फरन्स जाली एसटी लिडरांची. मागीर बीजेपीची एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली, तेंच्यांनी जर जे प्रकाश एक्चुअली तेंचेच लिडर तांकां डायरेक्ट फक्त आपल्या स्वार्था खातीर ते समाजाचो वापर करता अशे सगळे एलिगेशन्स केले. आनी आयज गोविंद गावडे ज्या तेंच्यांनी एक कांय ठरावीक मिडियाकूच तेणी आपले ब्रिफींग दिला, स्टेटमेंट दिला, सगळ्यांक तेणी अशें प्रेस ब्रिफींग बी घेवन आसलें. तितून तेणी प्रत्येक पॉयंटाचेर प्रकाश वेळपाक डिफेंड केला आनी तेजें काम कशें आहा. एक तो ते म्हणटा एक मिस्टेक जाले आसतली लिगलची, टर्म एक्सीड जालो वा ते जितले फावटी बसोंक जायनासलो तेचेर ते बलार ते कायद्याची बाजू, पण रातची लेट पर्यंत हियरींग घेवन ते डिसिजन दिला, म्हणजे कितलो इंट्रस्ट गव्हर्मेंट अशें ते सगळे करता आसतना तेणी मागीर ते देवळान बी येवन सांगचे बी अशें कितें दुसरे वटेच्यान जो येयल्लो पळय न्हू ताका तेणी आपूण जावन येता, आपूण येता म्हटलें, कोण येना जाल्यार आपूण येता आनी ह्यो गजाली थंय उलोवया म्हटलें. आनी इतलें उलयता आसतना तेणी स्टेटमेंट केलो हेजे आतां कोण थंय बसून ऑपोजीट वटेन बसून प्रकाश वेळीपाच्या कामाचेर कमेंट करता वा तेजे तो स्वार्था खातीर सगळें करता म्हणटा. तेणी तो एवॉर्ड घेवपा खातीर इन्फ्लुएन्स लायलो, ताका तो एवॉर्ड फाटल्या दिसांनी मेळ्ळो तो, हे सगळे ते सांगता आसतना तेणी म्हटलें हे सगळे जे ते ऑपोजीट उलयताले तेंची लायकी ना, तेज्या चप्पला कडेन तेज्या वाणा कडेन बसपाची लायकी ना, इतलें सुद्दां तेणी स्टेटमेंट केलें. तो ह्या समाजाचो आनी ह्या सगळ्या कॉपरेटिव्हचो महर्शी अशें तेणी ताका स्टेटमेंट केलो आनी इतले सुद्दां लेवलाचेर स्टेटमेंट करपाक गेले. सो ह्या हेजेर आहा की इलेक्शन येता मेरेन ते आतां एक उटा सांगता की आमी बीजेपीक दाखयतले, पण एक्चुअली दिसता डिवायडेड. हे जुएल खंय पावतलें दिसता, हेजें राजकारण आसा हें खंय पावतलें? नंबर वन, खूब दिसांचे थोड्या दिसांचे पयलीं आमकां आयकोंक येयल्लें की उटाच्या हितून भितर कांयच हें ना म्हणून आनी हें पिल्ल म्हणून सांगिल्लें. सो नाव द स्प्लीट इज वायड ओपन. सगळ्यांकूच दिसता न्हू कशें स्प्लीट आसा तें. सी विदाउट गोईंग इन टू द मेरिट्स ऑर डिमेरिट्स कित्याक खातीर हें केलें तें, बट द टायमींग इट सेल्फ इज क्वेश्चनेबल. आतां ही द टर्न ऑफ इव्हेंट्स, पॉलिटिकल इव्हेंट्स जाल्यार तेजे नंतर हें अशें जालें आनी अशें मोठे प्रमाणान जालें की directly there is a restraining order that he cannot be holding that office till further orders. District Registrar and Inspector General of Societies South has issued an order saying that he should not Prakash Vedip and others the executive committee of UTA is restrained till further orders. So आता तितून भितर दुसऱ्याचो बाजू आसा. दुसऱ्याची बाजू आसा म्हणटा ते कितें म्हणटा दॅट the complainant, whoever is complained, has got no local stand-eye. They are not within the core group of this tribal organization. Hearing जावंक आशिल्लें, this could have been sorted amicably. पण एक दिसता
if you see as a journalist, if you analyze this, it looks like there is a conscious attempt to create a wedge between the tribal, create a split between the tribals. कित्याक अशें जाल्लें की the tribal is may hold the government to ransom. फुडें मुखार. So एक सो दिसता attempt की that here is a time to show that UTA is not united anymore. So you are saying this is a conscious effort by the ruling party Looks to be. to handle this situation before it goes out of hand Yes. by driving a wedge between Yes. the tribal factions. communities and the leaders of Leaders tribal of- communities. Yes. Yeah. आयज कॅबिनेट मिटींग जाली त्या टायमार हो प्रश्न एक येयलो की हे सगळे एलिगेशनाचे आनी ते ट्रायबल भवनाचे तेन्ना मुख्यमंत्र्यान बायट दिल्या मुख्यमंत्री उलयले तेचे की ट्रायबल भवनाचे काम टेक्निकल इश्यू खातीर लिगल इश्यू खातीर उरला आणि ते त्यांच्याच समाजाच्या एक एसोसिएशनान ते चॅलेंज केला आणि ते लिगल कामा खातीर उरला सरकाराचे काय ना सरकारान एकदा प्रोजेक्ट केलो सरकाराक प्रोजेक्ट जाल्लो जाय ते समाजच खंय तरी आडयता असं प्रकारचो एक तो स्टेटमेंट आणि केला Correct. पण हो जो मुद्दो हा की सगळे तुमगेले केस आसा ह्या सगळे बरे आहा म्हणजे टायमिंग आसा ज्या टायमिंगाक तुगे हो सामको ओव्हर एक्टिव्ह जावन रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर येता आणि जेन्ना अशी टायमार येता जेन्ना खंय तरी उटान सरकाराच्या अगेन्स्टूच भुमिका घेतली न्ही जेन्ना ताणें गोविंद गावडेच्या समर्थनार्थ सभा घेतली ती सभा काय सरकाराच्या समर्थनाक नाशिल्ली विशय आशिल्लो की गोविंद गावडे हांणी मुख्यमंत्र्याच्या खात्यांचेरच आरोप केल्यात अशी टायमार उटान सामकी ओपनली वचून ती फर्मागुडीर सभा घेतली सो ऑब्वियसली उटा हॅड टेकन अ पोझिशन विच वॉज सर्टनली नॉट इन ट्यून ऑर इन लाईन विथ द पोझिशन ऑफ द गव्हर्नमेंट आणि अशी टायमार जेन्ना हे सगळं घटनाक्रम घडटा जॉयलाचो मुद्दो हा किंवा टायमिंग तुका क्लियर सांगता की हातूंत भितर एक पॉलिटिकल प्रॉपर प्लॅन आसा की कशी तरी एसटी कम्युनिटीक जे आसा ते जर सामकी अशी युनायटेड उरले जाल्यार फाल्यां हे इलेक्शनाच्या टायमार प्रॉब्लेम जावपाक शकता म्हणून माझे खुबशे फ्रेंड जे आसात ते उटाच्या चळवळीने आसात आणि आदिवासी समाजाकडे काम करपी लोक आसा आता गोविंद गावडेक जेन्ना मंत्रिमंडळांतल्यान काडला पळय तेन्नाच हो विशय सामको वयर येयलो त्याच्या पयलींच्यान उटा मदीं रिफ्ट आसा उटा मदीं फूट पडल्या हे सगळ्यांक पयलींच्यान खबर आहा 7-8 संघटना ज्यो लागीं आयिल्ल्यो तितूंतल्यो खुबश्यो संघटना भायर सरल्या प्रकाश शिवीपणी कांय लोकूच आतां उरल्यात आतां उटा अशें जायना ती ज्या खातीर उटा नांव दिल्लें तेच्या खातीर 7-8 संघटना आदिवासी समाजाच्यो आसात तेचे कडेन आयिल्ले म्हणून ताका युनायटेड ट्रायबल्स अशें नांव दिल्लें पूण तें आतां अशें आसा अशें म्हाका दिसना कारण ही जी हे आसा अपकम्प्लेंट जी आहा ती गावडा कुणबी वेळीप धनगर फेडरेशन अँड 5 others म्हटला तेणी वर्सेस युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन हे जे आसा प्रकाश वेळीप संघटनाचो तो हांच्या मदीं हो वाद पयलींच्यान आसा ती फुटाफूट जाल्लेली आसा आनी वेगवेगळे तरेन ते लोक वतात म्हणजे तवडकर जेन्ना भायर सरलो त्यांच्या भितरल्यान तवडकर तांकां सांगलें Yes. एक्शनची टायमिंग म्हणटा जॉय एक्शनाची टायमिंग आहा ती बिकॉज ऑफ गोविंद गावडे प्रकरण वाडलें न्हू तें आतां ही जी कंप्लेंट आसा ती म्हाका दिसता जुनान केन्ना तरी फायल जाल्ली आसा 9/6 म्हटला तेणी 2025 उटाच्या अगेन्स्ट सो ही जुनान जाल्या म्हणजे हे सगळें प्रकरण जाल्या सुरू जाल्या उपरांत जाल्या ती बरोबर म्हणजे गोविंदा काडच्या पयलीं थोडे 10 दीस पयलीं या ही सगळे प्रोसेस सुरू जाल्लो कंप्लेंट करपाची सो आतां हो कोइन्सिडन्स म्हणूं येता कारण त्या काडला 20 तारखेक केन्ना तरी म्हणजे हय 18 तारखेक आणि कंप्लेंट आहा 9 तारखेक सो तो कोइन्सिडन्स म्हणूं येता म्हणून पॉलिटिकल पार्ट्यो सदांच समाजामध्ये जेन्ना फूट पडटा आतां उदाहरण बंडारी समाजाचे 2 ग्रुप जाल्ले आसा एसटी समाजान 3-4 ग्रुप जाल्ले आसा सो सदांच खंयची रुलींग पार्टी वा पॉलिटिकल पार्टी हो समाजा मदीं जी फूट पडटा त्याचो फायदो उखलपाचो काम करता हे सगळ्यांनी हेच्या पयलीं केला सो हेका उपाय एकूच की अजून हेंच्या मध्ये जर मतभेद कितें आसा उटा आदिवासी समाजा मदले जाल्यार तांच्यांनी ते सोपोवन सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय ते एकठांय येयल्यार खूब कितें करूं शकतात म्हणजे एकठांय येयनात ताचो फायदो तांच्या ट्रायबल वोटर ज्या प्रमाणे चड प्रमाणात आशिल्ल्या मतदारसंघात सुद्धा तांकां केन्ना केन्ना जायना फायदो हे राजकीय पक्षच घेतले करेक्ट